लक्ष्मीकांत पार्सेकराची बंडाची गाडी अर्दे वाटेरूच जाली पंचार। यान फुडें भाजपा सांगातानूच रावतलो। दयानंद सोपटे खातीर मांद्र्या प्रचारय करतलो। पुर्तुगीज कायदो काय भारतीय कायदो? गोंयच्यो खणी परतून सुरू करपाचो अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या हातान। खणी सुरू जातल्योच, वीज मंत्र्याचो ट्रक भर हावेस। पोटवेंचणुकेत जिखून आयले तरी भाजपा सरकारा वांगडा वचपाना। बसतले विरोधात। फुडल्या 5 वर्सां खातीर मात घडयतले स्वताचे सरकार, म्हणटा गोवा सुरक्षा मंचाचो निमंत्रक। दामोदर मावज्याचे नवे पुस्तक भायर सरता आयतारा। इतिहासकार रामचंद्र गुहा करतलो प्रकाशन। अभिव्यक्तीवेल्या भारतांतल्या 8 धोक्यांचेर उलयतलो। नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक। आता खबरो विस्तारान पळोवया। रमेश तवडकारा फाटोफाट भाजपान आतां आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकराकूय थंड केला। दयानंद सोपटेक मांद्र्या तिकेट दिल्यार अपक्ष म्हूण वेंचणूक लडोवपाची तो काल मेरेन जाहीर धमकी दितालो। पूण आतां अचकीत ताणें पक्षा खातीर काम करपाचें आनी सोपटेचो प्रचारय करपाचो निर्णय घेतला। काँग्रेसीचो आमदार दयानंद सोपटेक भाजपात परत हाडीत सावन पार्सेकार पुराय चाळवल्लो आनी पक्षाध्यक्ष विनय तेंडुलकराचेर फार मारीत सुटिल्लो। ताणें फाटल्या सप्तकात आपयल्ले जाहीर सभेकय उपाट प्रतिसाद मेळिल्लो। ताका जाप म्हणून पार्सेकारान जिखपाचें सोडूनच दियात, दुसऱ्या नंबराचेरच येवन दाखोवचें अशें आव्हान तेंडुलकरान ताका दिल्लें। पूण आतां पार्सेकार म्हणटा, तेंडुलकरान प्रवृत्त केलें म्हूण हांव बळी पडचो ना। पळयात ताचो हो नवो अवतार। म्हजेर किंवा ह्या मतदारसंघाचेर अन्याय करणारी जी गोष्ट केली ताच्या विरुद्ध जबरदस्त चीड असली, अजूनही ती पूर्ण शमले अशी ना। पूण ती चीड खंयच्या तरी व्यक्तीन केल्ल्या चुकेमुळे असली। तेचो रोष म्हजो पक्षाचेर हांव केन्नाच दिना आनी आतां निवडणूक लढवापच अशाच पद्दतीन गेले 4-5 दीस कार्यकर्त्यांची वाटचालूय चालू आसा। पूण कार्यकर्त्यांचो उत्साह वाडटा आसतना म्हज्यान मात्र चिंतन चालू जालां। एका वाटेन निश्ठावान म्हणणारे आमी निश्ठावान कार्यकर्त्यांचो मेळावोय दवरलो। हांव त्या निश्ठावानाचो नेतो आसा आनी आमी पक्षा पासून पयस वचप का कितें? 30 वर्सां वन्स अ बीजेपी ऑलवेज अ बीजेपी हो मंत्र जपणारो हांव, हो मंत्र शिकयणारो हांव। मना विरुद्ध म्हज्या जालें किंवा म्हज्या भवितव्या विरुद्ध निर्णय घेतलो, चुकीचो निर्णय आसा आनी तो हांव पचोवंक शकना आनी म्हणून हांव पक्षा विरुद्ध वता। ही जी म्हणजे विचार मंथन हांवें बसून केलें तें खंय तरी कालच्यान क्रिस्टलायज जायत आसा। पक्षा बरोबर रावपाचो निर्णय आनी हेंकां सगळ्यांक पक्षा बरोबर दवरपाचो निर्णय हांव घेता आनी ह्या निर्णयातसूनच हांव पक्षा बरोबरचे 30 वर्सांचे नातें हांव परत सुदृढ करपाक सोदतां। पक्ष घट करप हाची आवश्यकता आसल्यामुळे लार्जर इंटरेस्टान व्यापक दृश्टिकोनातसून म्हजें हित कुशीक दवरून हांव पक्षा बरोबर रावपाचो निर्णय घेता। बिरेस्तारा पणजे येतकीर ताणें फोनूच बंद केल्लो। मात तेन्ना आपूण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक मेळ्ळो ना अशें तो म्हणटा। आतां तो फकत राज्य वेंचणूक समितीचे बसकेकच वचचो ना, सोपटेच्या प्रचाराकय भोंवतलो। कोणें ताचो गैरसमज करून घेवचो न्ही की खंयच्या आमिशाक बळी पडून हांव हें करतां अशें कांय ना। पर्रीकाराक म्हणजे पर्रीकार बाबा कडेन मेळप एक 15 दिसां पयलीं म्हजें जाल्लें, ताची खबर घेवपाक हांव गेल्लो। ताणें पूण खंत व्यक्त केल्ली, पूण म्हाका हें चिंतन करपाक जास्त लागलें हें मेळावो जाल्या नंतर। मेळाव्यान मेळिल्लें यश आनी त्या यशान फुगलेल्यो आमच्या कार्यकर्त्यांच्यो छातयो आनी तातूंतसून मागीर हांव एक पावल फुडें वचत आसा, हांकां फुडें व्हरत आसा हाचें म्हाका सारकें शल्य आसलें। बीजेपीच्या कॅम्पेनिंगाक आसतले तुमी? ते पक्षा बरोबर आसा म्हणजे सगळ्यो गोश्टी आयल्यो, पूण म्हजें प्राधान्य हें लोकसभेर
मोदीजीचे हात सक्षम करप. एके वटेन पर्रीकार प्रचाराक आसचो ना आनी दुसरे वटेन फाटले विधानसभा वेंचणुके सावन भाजपाची परिस्थिती बिकट जायत चल्ल्या. अशा वेळार डॅमेज कंट्रोल करपा खातीर भाजपा रातीचे दीस करपाक लागल्या हें हातूंतल्यान स्पश्ट जाता. मांद्रेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. सर्वोच्च न्यायालय फकत गोंयच्या खणींचो प्रश्न निकालात काडपा ना जाल्यार पोर्तुगीज कायदो मानून मिनेरांक खणींची कायम स्वरुपी मालकी दिवप काय ना हेंय थारायतले. पोर्तुगीज कायदो काय भारताचो कायदो? एक फावट कोर्टाचो निर्णय जालो काय मागीर केंद्र आनी राज्य सरकार मेळून रोखडेच मिना खणी सुरू करतले अशें वीज मंत्री निलेश काब्राल सांगता. MMDR कायदो बदलपाची खेळी फुकट गेली. आता मोदी आणि पर्रीकाराचे सरकार मिळून सुप्रीम कोर्टा कडेन गेल्यात. पोर्तुगीजांनी दिल्ल्या मिना खणीच्या कन्सेशनाची केस काबार करात. 1989 सावन ती कोर्टात पडून आसा. कितें ही केस? हाचेर मंत्री निलेश काब्रालान गोवा 365 कडेन सविस्तर विस्कटावणी केली. पोर्तुगीजांनी दिल्ली मिना खणींची कन्सेशनां मिनेरांकडे शासनाची उरपाची काय भारत देशाच्या नव्या MMDR कायद्या प्रमाण तांची नव्यान पावणी करपाची. 1961 when Goa got liberated, when we became part of the nation, what did the nation do in parliament? They said that whatever 1961 law, खंयचो लॉ जर इंडिया भितर आहा तो गोंयान आसपाक जाय आनी जो इंडिया भितर लॉ ना तो गोंयान आसचो ना, तो आहा तो चालू उरतलो. सो हेजेर आमचे युनिफॉर्म सिव्हिल कोड गोंयान चालू आसा. तशेंच हो एरपेच्युटी तो चालू उरलो. 87 जेन्ना अमेंडमेंट जो एबॉल्युशन एक्ट काडलो तेन्ना तो जो न्यू लॉ केलो आनी थंय कितें जालें की न्यू लॉ करता तेन्ना इट बिकेम रिस्पेक्टेटिव. It should have been from that day, then there was no stand, or even if there was a stand, it would be decided. So that is the case which is now going to come up and will be decided once and for all. Basically, it is 1906 Portuguese code which is there. Affirmation, concession, perpetuity. What is concession? It is lifelong. Affirmation, now you have seen, there are two types of affirmations. One is class A, class B, and class A, B also is converted. The land which was belonging to is also given by 5 rupees or 10 rupees, they have to pay and take the land. This is what it is a fact. In same thing is for mines. So they were given to them for operation of the mines, and it is for them lifelong, for their ancestors. This is what the Portuguese document says. This outcome of what is going to happen, whether the mine owners, as they call them, or we call them leaseholder, are perpetuity, which are lifelong owners of these mines, will be decided by the Supreme Court. And once it is decided by the Supreme Court, then government at the center and the state can take a call based on the decision. Supreme Court ना म्हटलें की कायदो जो आसा तो कायद्या भितर हे 87 अमेंडमेंट बसना आनी तुमी आतां हे मायन परपेच्युटी म्हणजे लायफ लॉंग जशें जमनी आसता ती तुजीच आसता, तूं जे पर्यंत तूं विकना दुसऱ्याक वचना. तो जर तेणी डिसायड केले जाल्यार गोंयच्यो मायन्यो ज्यो आसा ह्यो परतून चालू जातल्यो आसा ते भशेनूच आनी तेन्ना हो इशू आसा हो रोखडो चालू जातलो. परवरीच्यान आमचा मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. बिग डॅडी वेल्यान विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार सरकाराचेर चाळावला. मांडवींतले सगळे कॅसिनो धांवडावन घालतले अशें आदी सांगपी भाजपान मांडवींत फाटल्या दारांतल्यान आनीक एक कॅसिनो हाडला अशें तो म्हणटा. ही बोट कॅसिनो खातीर हाडूंक ना अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या आदी सांगलेलें. बिग डॅडी नावाची नवी बोट मांडवीत आयल्या. कॅसिनो बोटीत तिचे रूपांतर जावं येता. सध्या सरकारान मांडवींतल्या कॅसिनोंक 6 म्हयन्यांची मुजत वाड दिल्या. ताचो फायदो हे नवे बोटीक जावं येता. पूण बिग डॅडी म्हणून हो जो कॅसिनो येयला आनी हावजाक सुद्दां ह्या कॅसिनो बद्दल जेन्ना तो पयली बोट येवन लागलेली तेन्ना हो नवो कॅसिनो येयलो असो आमी हावजाक हाडलो. नवो कॅसिनो 7 कितें नांव आशिल्लें त्या टायमार आनी हावजाक स्वता म्हाका सीएमान सांगला की तो कॅसिनो न्ही म्हणून, ती बेश्टी वेसल ती ह्या कॅसिनो न्ही म्हणून. पूण आयज कळोन चुकता की तीच बोट तेन्ना लागलेली ती येवन पयली तीच कॅसिनोच्या रुपान ती आतां भितर येता. त्या टायमार आमकां असो डावट येयल्लो की हें बॅकडोर अशेंच करून परत कॅसिनोक प्रोत्साहन दितलें काय कितें. आनी आतां जर कळोन चुकता की हो सरकार जो आसा फूल असली मनशाक प्रोटेक्ट करता. एक सायडीन ना म्हणटा, दुसऱ्या सायडीनी नवीन एक कॅसिनो हाडपा हें करता.
मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. गोवा सुरक्षा मंच हो भाजपाक पर्याय. ज्या लोकांचो आदी भाजपाचेर विश्वास आशिल्लो तांचे खातीर सध्या ही पार्टी आदार आसा. गोंयांत भाजपा उरूंकूच ना. काँग्रेसीचे आमदार खरेदी केल्ल्यान भाजपा आतां काँग्रेसमय जाल्या. शिरोड्या आनी मांद्र्या उमेदवार वेंचून आयल्यार सरकाराक तेंको दिवचे परस विरोधात बसतले अशें जीएसएमाचो निमंत्रक सुभाष वेलिंगकर म्हणटा. फुडल्या 5 वर्सांत तांचो पक्ष सत्तेर येतलो असो विश्वासय वेलिंगकरान ह्या वेळार उक्तायलो. शिरोड्या घेतिल्ले कॉर्नर मिटिंगेंत वेलिंगकरान हे वक्तव्य केले. ह्या वेळार जीएसएमाचो शिरोड्याचो उमेदवार संतोष सतरकार आनी अध्यक्ष आत्माराम गांवकार हाजर आसलो. एखादे साम्राज्य उभे करूया मरे आमी भायर सर गट्स आसा जाल्यार संख्येक घाबरू नाका. विषम युद्ध घाबरू नाका. आमच्या कडेन ताकद ना, पावर ना, गव्हर्नमेंट वापरूंक आमी शकना. कोण हू केअर्स? आमच्या सगळ्या पूर्वजांनी खंय केअर केले काय म्हणून तांकां ते विषम युद्ध जे आसा तातूंतल्यान ह्यो तरेतरेच्यो घडामोडी ज्यो हांवें सांगले तो म्हजो मुद्दो सुटूंक ना. हे विषम युद्ध ज्या पद्दतीन हांवें सांगिल्लें 10 वर्सां लागतली म्हणून मुख्यमंत्री भाजपाचो येवपाक, आतां हांव सांगता गोवा सुरक्षा मंचाचे राज्य जे आसा सत्तेचेर 5 वर्षांनी येतले अशें म्हजें म्हणणें आसा. बीजेपी काँग्रेस आसा आतां. मडकयकार खंय रक्तान ताच्या बीजेपीचें हें आसा. विश्वजिताच्या रक्तान बीजेपीचे विचार आसा. कोणाचे आसा हे सगळे भायल्यान मावीन गुदीन ज्याचेर आरोप आसा भ्रष्टाचाराचे आनी ज्याचेर केस आसा तो पवित्र करून जर घेतलो जाल्यार तो खंयचो बीजेपी तो. देर इज नो बीजेपी इन गोवा. उमेदवार आयलो जाल्यार आमी कितें आसा 3 कॅन्डिडेट 3 मतदारसंघांनीच फक्त पोटनिवडणूक आसा. आमचो जर आयलो जाल्यार सपोर्ट करचो ना, वेगळो रावतलो. कित्याक सपोर्ट करपाच्या लायकीचो एकूय राजकीय पक्ष आज सरकारान ना. त्यामुळे आमी आयले जाल्यार सपोर्ट न्हय, आमी वेगळे कॅन्डिडेट ऑपोजिशनान आमी सगळे बसतले. फुडेंच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. वेर्णा कुठ्ठाळी राष्ट्रीय महामार्गार सर्व्हिस रस्त्याचो प्रस्ताव परतून हाडपाच्या विचारांत सरकार आसा. थळावी आमदार एलिना साल्ढाणा म्हणटा. ह्या मार्गावयल्या जुवारी फ्लायओव्हराच्या लोखणाच्या बांदकामाचो सांगाडो बुधवारा अचकीत कोसळिल्लो. दोंगरावटेन हो सांगाडो कोसळ्ळो देखून रस्त्यावयल्यान यो वच करपी गाडयो साल्वार जाल्यो, पूण धोको अजूनय टळूंक ना. मुख्यमंत्र्यान सर्व्हिस रस्त्याची फायल क्लियर केल्या. आता फकत अर्थीक मान्यता मेळपाची आसा अशें कुठ्ठाळीचे आमदार एलिना साल्ढाणा म्हणटा. जुवारी पुलाच्या बांदकामाक लागून लोकांक त्रास जाता. कितलीशीच आडमेळी हुपून लोकांक वेर्णा ते आक्षी मेरेनचो रस्तो पार करचो पडटा. वेर्णा कुठ्ठाळे मार्गार जुवारी फ्लायओव्हराचें काम चालू आसा. हजारांनी संख्येन लोक ह्याच रस्त्यान दिसपट्टे यो वच करतात. There are certain parts along the route of the bridge where you cannot have people moving along the route, especially on the existing roads, and therefore there has to be a diversion. Since what the government was planning at first, banking on the land from the farmers is not available. Now the government has decided on another diversion, which is parallel to the existing Konkan railway bridge. जुवारी फ्लायओव्हराच्या लोखंडी बांदकामाचो सांगाडो कोसळपाच्या घडणुकेचेर आदलो पंच देवेंद्र केंद्रेन अजाप उक्तायला, पूण हे घडणुके विशीं सरकारान अजूनय अधिकृतपणान वक्तव्य करूंक ना. I really don't understand why government is not pressurizing them to go for a service road. गव्हर्मेंटान जेन्ना सजेशन जेन्ना दितात तेन्ना गव्हर्मेंट सजेशन घेता, पूण फुडें ताचेर कितें जाता तें आमकां कळना. कित्याक आमी तांकां सजेशन दिल्लें. एक्चुअली हांवेंच सजेशन दिल्लें तांकां की कोंकण रेल्वेन एक्वायर केल्लो तांगे सायडीन जागो आसा न्ही, थंयच्यान तुमी रोड काडपाक शकता. पोर्ट रेल्वे कडेन तुमी टायअप. मजगतीं ह्या विशयाचेर उलयतना नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाय म्हणटा, आचारसंहिता लागू जाल्ल्यान रस्त्याचें भवितव्य नोकरशाहीच्या हातांत आसा. हाचो शाळेंतल्या भुरग्यांचेर तशेंच कामाक वचप्यांचेरय परिणाम जावं येता. आय एम स्केर्ड दॅट दीस इन्सिडंट
can be used by the bureaucracy during this code of conduct to actually enforce the road closure, which I have been opposing. At least it would be my endeavor to impress upon the authorities to be more careful in the future. Once again, I am very strongly opposing any attempt for a road closure. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. बाह्य विकास आराखडो 2028 पुरायपणान बेकायदेशीर. तातूंत केल्ले बदल हे न्यायालयीन आदेशाचो भंग करपी काँग्रेसीन आरोप केला. काँग्रेस म्हणटा नगर नियोजन कायद्यान कलम 39(1) प्रमाण ल्हानसान बदल करूं येता पूण मोठ्या बदलाक हात घालूंक येना. काँग्रेस प्रवक्तो तुलियो डिसोजा म्हणटा बाह्य विकास आराखडे घाईघाईन चालीक लायले. 7 मार्चाक हे आराखडे दक्षिण गोंय नियोजन आनी विकास प्राधिकरणान फुडें काडले आनी त्याच दिसा सरकारान तांकां मान्यताय दिली. एका म्हयन्या भितर PDA, TCP, सरकार आनी गॅझेटानय ताका मान्यताय दिली. ODPक एका सप्तकात मान्यताय मेळटा जाल्यार खन प्रस्न मात वर्सांची वर्सां रखडटा अशें तुलियो म्हणटा. हायकोर्टाक ऑनरेबल हायकोर्टाक जी कमिटमेंट दिल्लो तोय तेणी भायर उडयला आनी हो रिविजन ऑफ मायनर ऑल्टरेशन्स इन द ODP has been done with far-reaching changes which have come up after the draft map was kept for 60 days objections to the public. After the draft map was kept for objections to the public for 60 days, only certain objections which have been raised, they need to be incorporated, objections. And the section 35 of the act clearly talks about objections. It does not talk about suggestions, but unfortunately even the notification itself is violative of section 35. Maka dista o ODP कोर्टान कांय लोक वचपाचे आसा आमी एग्जामीन करून पळयता चॅलेंज करपाक कित्याक हो ODP इलिगल जाला आनी ह्या ODPचेर कांय वस्तू जाल्या which are not in public interest because the act and section 39 clearly says that any changes that are done should be in public interest. जनतेच्यो वस्तू आसा जावं मायनिंग जावं कितलीच कारणांक लागून त्यो म्हयन्याचे म्हयने आनी वर्सांचे वर्सां तशेंच लढून आसा. लोक रस्त्यार येता, लोक हंगर स्ट्रायकार बसता, लोक दुसऱ्या भाशेच्यो all types of other protests are being held, but no way government is concerned about the well-being of the public. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आता मारुया एक नदर हेर खबरांचेर. पळोवया न्यूज राउंड अप. भारतीय जनता पार्टीन लोकसभेच्या प्रचाराक वास्कोत नेटान सुरवात केल्या. देव दामोदराचो आशीर्वाद घेतले उपरांत तांणी आपल्या प्रचार कार्याचो नाल फोडलो. सर्वोच्च न्यायालयान केशीक हात घातिल्ल्यान गोंयचो खन प्रस्न निश्चितपणान सुट्टलो अशें दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकार म्हणटा. In a coalition there may be some issues, but still in spite of that we have been able to resolve the issues. And for last 2 years we have been able to give a continuous and development oriented government to the state. And I am quite confident that all the alliance partners will come together, will sit together and definitely will work together for the victory of both the sides. काँग्रेस आणि भाजपान अधिकृतपणान लोकसभा वेंचणुके खातीर आपले उमेदवार जाहीर करूंक नाशिल्ल्यान आम आदमी पक्षान तांचेर टिका केल्या. ह्या दोनूय पक्षांक कसलोय निर्णय घेतलो जाल्यार पक्ष सृश्टींची वाट पळोवची पडटा. मात आप स्थानीक पावंड्यार निर्णय घेता अशें आपाचो निमंत्रक एल्विस गोम्स म्हणटा. BJP आणि काँग्रेस ह्यो दोनूय पार्टी दिल्लीच्यो पार्टी. हांकां दिल्लीक विचारले शिवाय हांचे कडेन कांय जायना. एक टिकेट डिस्ट्रिब्युशना खातीर हांचे कडेन डिसिजन जायना. हांकां बीग डॅडीज आनी बीग ममीज लागता. जो पर्यंत हे बीग डॅडीज आनी बीग ममीज तांचे हे क्लियरन्स दिना तो पर्यंत हे टिकेट्स कोणाक दिवपाचे ते जाहीर जावचे ना. आम आदमी पार्टी गोवा युनिटान आपले दोन्ही कॅन्डिडेट डिक्लेअर करून जाहीरय केले. वास्कोच्यान खबराकार हिरू महाले आणि मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम.
विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयची भूंय खूब सुसंस्कृत आसा. गोंयकार आपल्या धर्माक आनी कर्माक याद करून जियेतात. राज्यपाल मृदुला सिन्हान गोंयकाराची तोंड भरून तोखणाय केल्या. वसंतराव धेंपो शिक्षण आनी संशोधन फाउंडेशनान वेद सांस्कृतीक कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. मडगांवच्या रवींद्र भवनात हो सुवाळो जालो. त्या वेळार राज्यपाल उलयताल्यो. वेद हे फकत पुस्तकां पुरते मर्यादीत आसात अशें तुमकां दिसता जाल्यार ते सामकें फट. कारण आजून आमी ते पद्दतीन जियेतात जशें वेदांत सांगिल्लें आसा अशें राज्यपाल म्हणटा. पळयात ती कितें म्हणटा ती. और गोवा वासियों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे डेम्पो परिवार ने, डेम्पो संस्था ने, उस संस्था ने इसको गोवा में उस प्रकार का डांस हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि गोवा बहुत ही सुसंस्कृत राज्य है. यहाँ भांति भांति से विभिन्न प्रकार से अपने धर्म को, अपने कर्म को स्मरण किया जाता है और इसलिए यहाँ की भूमि इस डांस को भी, इस नृत्य को भी और इसके पीछे का जो विचार है उसको ग्रहण करने के लिए उपयुक्त भूमि है. अक्सर हम ये सोचते हैं कि वेद, उपनिषद हमसे बहुत दूर है. शायद वेद में जो कुछ लिखा हुआ है वो पुस्तकों में ही संचित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज भी हम उस प्रकार का जीवन जी रहे हैं जो वेद में लिखा है. वेद शब्द का अर्थ ही है जानना, समझना, ज्ञान. और उसमें जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान के लिए नहीं है. हमको कैसे जीवन जीना चाहिए, हमारा प्रकृति से क्या संबंध है, हमारा नक्षत्रों से क्या संबंध है और आश्रम के अनुसार जीवन कैसे जीना है, ये सब कुछ निर्देश किया गया है. और इतने वर्षों बाद आज भी पूरे भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी वेद को महत्व मिल रहा है. उच्च शिक्षण, पर्यावरण संरक्षण आणि सांस्कृतिक समृद्धतायेच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या लोकांक एकठांय हाडपा खातीर वसंतराव धेंपो शिक्षण आनी संशोधन फाउंडेशनान केल्लें कार्य खूब व्हड आसा अशें धेंपो उद्देग समूहाचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपोन म्हळां. भारत हो विविधतायेन नटिल्लो देश. आयज ओडिसी नृत्यान ताचें परतून एक फावट दर्शन घडयलां अशेंय ताणें म्हळां. I would only like to say that the Vasantrao Dempo Research and Education Foundation, which is a memory to our founder, my grandfather late Vasantrao Dempo, has always focused on connecting the Goan community, whether it's in the field of higher education, whether it is in environmental conservation, whether it is in cultural enrichment, and what it truly embodies is India being such a unique culture where unity and diversity thrive together. This is one more example to the Odissi dance that will be performed. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. कोंकणी सिनेमा तंत्र निपूण आसा, पूण तो आशयाक धरून आसा काय ना. नाटका प्रमाण सिनेमाय साहित्याक धरून आसल्यार तो आशय सशक्त आसपाक जाय. ज्येष्ठ लेखक पुंडलीक नायकान म्हटलां. पणजेच्या परिसंवादांत तो उलयतालो. कोंकणी सिनेमा एक नदर एक वळख हो 2 दिसांचो राष्ट्रीय परिसंवाद शुक्रारा पणजे सुरू जाला. ताच्या उक्तावणाक ज्येष्ठ लेखक पुंडलीक नायक, सिनेनिर्मातो दिग्दर्शक राजेंद्र तालक, अंजू साखरदांडे, वृंदा बोरकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. धेंपे कला आनी विज्ञान महाविद्यालय मिरामार, भारतीय भाषा विभाग आनी गोंय मनरिजवण संस्थेन ताचें आयोजन केलां. 2 दीस हो महोत्सव चलतलो. कोंकणी सिनेमा एक नदर एक वळख. हे कोंकणी सिनेमाचेर एके नदरेक ताची वळख घडपा इतली परिस्थिती आसा खंय. एक गजाल म्हत्वाची आनी बरी की कोंकणी सिनेमा आज राष्ट्रीय थराचेर चर्चेचो विशय जाला. कोंकणी सिनेमा मराठी वेगळ्या जरी केले तर तंत्राच्या नदरेन जवळ एक सिनेमा. हे कोंकणीन एखादो कोणी उलोवपाक आडखळ्ळो जाल्यार ना, हाचे एखाद्या भाशे खातीर आडखळ्ळो अशें कितें समजूं येता. पूण कॅमेरो जर आडखळ्ळो फिल्म करतना जाल्यार कोण माफ करचो ना.
उलयल्ल्या उतराक कोणी माफ करतलो, पूण कॅमेरो वा लायट सारके आयले जाल्यार कोण उलोवप. तंत्र सगळ्यांचें सारकें, बॉलिवूडाचें, हॉलिवूडचें आनी कोंकणीचें सगळें तंत्र सगळ्यां खातीर एक आसा. आयचो आमचो सिनेमा जर आसा जायत तो तंत्र निपूण आसा काय कितें हाजेर विचार करपाची गरज आसा. आनी ताचे विशीं दुबाव ना, परत तो तंत्र निपूण आसा. आतां प्रश्न येता असो की तो आश्रयाक धरून आसा काय ना. नाटक हो साहित्याचो भाग जर आसा जाल्यार नाटकान स्टोरी आसूंक जाय आनी ताचो संबंध साहित्या कडेन आसूंक जाय. तसोच सिनेमा जर साहित्याचो भाग आसा जाय जाल्यार तातूंत स्टोरी आसूंक जाय, आशय कंटेंट आसपाक जाय आनी तो साहित्या कडेन संबंदीत आसपाक जाय. पूण तशें आमकां केन्ना दिसना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. गोंयचो विचारवंत लेखक दामोदर उर्फ बाई मावजान इंक ऑफ डिसेंट हे नवे पुस्तक बरयलां. साहित्य आनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेर तातूंत भाश्य केलां. पुस्तकाचें प्रकाशन मडगांवच्या रवींद्र भवनात जातलें. आयतारा 17 मार्चाक ही कार्यावळ आयोजीत केल्या. मडगांवच्या रवींद्र भवनात सांजे 5 वरांचेर जातल्या ह्या पुस्तकाच्या सुवाळ्याक इतिहासकार रामचंद्र गुहा, लेखक किरण बुडकुले हाजीर रावतली अशें रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष प्रशांत नायकान सांगलें. रवींद्र भवनान वाचप घर आनी साहित्य क्लबाची स्थापना केल्या. ताचें उक्तावण शेनवारा 16 मार्चाक जातलें. सांजे 4:45 जावपी ह्या सुवाळ्यांत साविया विहेगश आपल्या सॉंग ब्ल्यू ह्या पुस्तकाचें वाचन करतली अशी माहिती साईश पाणन्नीकारान दिली. आनी आमचे सेलिब्रेटेड जे लेखक आसात गोंयचे तांची बुकां पब्लिश करपाची जबाबदारी रवींद्र भवन घेता. आतां हातूंतलेंच पयलें बूक हें गोंयचो नामनेचो भारतीय लेखक दामोदर एलियास भाई मावजो हाजे इंक ऑफ डिसेंट हें पयलें इंग्लीश पुस्तक दागेलें. हें पुस्तक रवींद्र भवन प्रकाशीत करता. ऑफकोर्स छापला दुसऱ्यान, पण प्रकाशनाचो जो मुखेल सुवाळो आसा तो रवींद्र भवन करता. येत्या आयताराक 17 तारखेक सांजेच्या 5 वरांचेर आमच्या कॉन्फरन्स सभागृहा भितर. नोन एज अ स्ट्रॉंग प्रोपोनंट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, Mr. Mauzo's voice of dissent is evident as it takes on socio-political issues. तुमकां खबर आहा ह्याच voice of dissent लागून भाईज नेम had figured जे जहाल हिंदुत्ववादी संघटना आसात तांच्या लिस्टा भितर भाईचें नांव आयिल्लें आनी ताका लागून तेन्ना सावन भाईक स्टेट गव्हर्मेंटान ताका पुलीस प्रोटेक्शन दिल्लें आसा. ताजें पुस्तक जें आसा तेजो लोकार्पण सुवाळो जो आयतारा जातलो आनी तें करपा खातीर असोच आनी एक मनीस जाचें बूक डेमोक्रेट्स अँड डिसेंटर्स जे 2016 भितर पब्लीश जालें तो गोंयचो आघाडीचो हिस्टोरियन आनी क्रिटीक रायटर रामचंद्र गुहा खासा हे बूक रिलीज करपा खातीर येतलो. ह्या वेळाचेर रामचंद्र गुहाचें 8 थ्रेट्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन मॉडर्न इंडिया 8 थ्रेट्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन मॉडर्न इंडिया ह्या विशयाचेर तेजें व्याख्यान जातलें. इफ यू रीड यू विल सर्वाइव. सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी एक क्लब करपाक सोदतात रवींद्र भवनाचो, जंय रिडींग क्लब, जंय वाचन जाता. आमकां दिसून आयलां की आतां पर्यंत इतल्या ह्या कला क्षेत्रांत काम करता आसतना की आमचो भुरगो जो आसा आतांचो तो बरोवपाक आनी नवे विचार मांडपाक खूब फाटीं पडटा. सो वी हॅव डिसायडेड की हांगा रवींद्र भवनाक एक रिडींग क्लब आसचो, जंय बरे बरे ऑथर येतले, जे पुस्तकाचे ऑथर येतले आनी आपली पुस्तकां वाचतले ऑडियन्सा भितर. तशेंच बाल साहित्या भितर हाजो पयलो सुवाळो म्हणजे हाजें उक्तावण आमी करतात 16 मार्चाक रवींद्र भवनाक हांगा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. आनी इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.